मार्क चॅप्टर 9 वर्स 33 to 37. ते कफरनवाद येऊन पावले आणि घरा पावतच तुम्ही वाटेर कितें तर्क करीत असल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण वड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्ले. तेन्ना तो बसलो आणि 12 जाणांक आपल्या सरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जो कोण एकलो पयले जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांचे की निमाणे जायचे आनी साकटांक साकर जायचे. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पुटलून धन तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही पगार म्हाका पाठयिल्ल्या घेता. मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 21 and 23. तुका कितें जाय म्हणून जेजून जेबेदेवाच्या आवयक लागीं विचारले. ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलो म्हूण म्हाका भास दी. तवळ जेजू ताचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात तें खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासून म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 24 and 25. हेर 10 जण हें आयकून ह्या 2 भावांचे रागार पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगले, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताका लोकांक अडसून धरतात म्हूण आमी जाणात. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 वर्स 7. ख्रिस्त बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. साम चॅप्टर 1. जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी तांची पानां केदीस बावनात. जे सगळें तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशें न्ही, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून सर्तेच्या वेळार खोट्याक आसचो ना तारो आनी नितीवंताच्या सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सरेस्पर राखता, पूण खोट्याची वाट नासाक पावयता.